The voice of GSB. The voice of GSB. The voice of GSB. The voice of GSB. Gare sare sani sani pani pama. The voice of GSB. The voice of GSB. GSB समाजाचे नंबर 1 सिंगिंग रियालिटी शो सेंचुरी वॉइस ऑफ GSB सीझन 4 पावर्ड बाय लेस मोटेजन्स इंडियाचे अनेक एपिसोडाक तुमकां सर्वांकय हांव मोगान स्वागत करता आसा. आमगेले कार्यक्रमांत आमगेले ख्यात GSB समाजाचे गायक जावन आशिल्ले तसले पंडित रामदास कामत आनी पंडित अजित कटकडे हांणी सांगिल्ले तसले कोंकणी आनी मराठी गिताचे राउंड चलता आसा. आयच्या एपिसोडान तूं आनीक इतले लायक गायना ओटो आमगेले कंटेस्टंट्स तुमकां आनंद दिवचार आसा ती. आयच्या राउंडाक आमगेलो ओटो निर्णायक जावन 3 जन महारथी जड्जेस आसा ती. सुरवेक हांव स्वागत करता आसा ख्यात सितार वादक जावन आशिल्ले तसले अंकुश नायक हांकां तुमकां मोगान स्वागत करता आसा. तशीची ख्यात पखावज वादक आमगेले मोगाचे राघवेंद्र मल्लिमाम आमगेलो ओटेसांची मल्लिमाम मोगा स्वागत तुमकां. ख्यात गायक आणि महानिर्णायक पुत्र नरसिंह नायक माम आमगेलो ओटेसांची नायक माम मोगान स्वागत करतास तुमकां. एक अद्भुत ऑर्केस्ट्रा टीम आमगेलो ओटस आयच्या दिसाक. कीबोर्डारी आमकां साथ दिता आसांची दीपक बेंगळुरू तुमकां हांव मोगान स्वागत करतास. ताळ वाजोवच्याक आमगेलो ओटो आज साथ दिता आसांची रामनाथ किणी तुमकांय हांव मोगान स्वागत करतास. मराठी आणि कोंकणी गीत म्हणटना तांचो पखावज मुख्य पात्र घेता तशी पखावाज वाजोवच्याक महाराष्ट्रातून आजी आमगेलो ओटो साथ दिता आसांची श्री हृषिकेश शिंदे तुमकां हांव मोगान स्वागत करता आसा. तशी तबला वाजोवच्यार आसाची अभिजीत शेणै तुमकांय हांव मोगान स्वागत करता आसा. आयच्या एपिसोडाचे फर्स्ट पार्टिसिपंट आमगेले मुखार येता आसांची राजेश प्रभू. राजेश स्वागत तुमकां. खंयचें पद प्रेझेंट करता आसांची आजी. देवाची द्वारे अजित कडकडे मामन सांगेन. ऑल द व्हेरी बेस्ट. थँक्यू. देवाची द्वारी उभा क्षण भरी. देवाची द्वारी उभा क्षण भरी. देवाची द्वारी उभा क्षण भरी. तेणे मुक्तिचारी साधियेल्या. देणे मुक्तिचारी साधियेल्या. देवाची द्वारी उभा क्षण भरी. देवाची द्वारी उभा क्षण भरी. हरी मुखे म्हणा. हरी मुखे म्हणा. हरी मुखे म्हणा. हरी मुखे म्हणा. पुण्याची गणना कोण करी. पुण्याची गणना कोण करी. कोण करी. देवाची द्वारी
संसारी जीवे वेगू खरी असोनी संसारी जीवे वेगू खरी वेदशास्त्र उभारी बाह्य सदा वेदशास्त्र उभारी बाह्य सदा बाह्य सदा देवाची द्वारी उभं क्षणभरी देवाची द्वारी उभं क्षणभरी ज्ञानदेव माणे ज्ञानदेव माणे ज्ञानदेव माणे व्यासची कुणे ज्ञानदेव माणे व्यासची कुणे द्वारकेचे राणे पांडव घरी पांडव घरी देवाची द्वारी उभं क्षणभरी देवाची द्वारी उभं क्षणभरी देणे मुक्तिचारी साधिल्या देवाची द्वारी उभं क्षणभरी देवाची द्वारी उभं क्षणभरी राजेश तुमकां कशें दिसलें तुमगेल परफॉर्मन्स? एक प्रयत्न केलो. ओके. अंकुश अण्णा तुम्ही कसं सांगतांची? राजेश म्हाका तुमगेलो वॉयस मस्त खुशी जाला. इट्स अ व्हेरी चांग नॅचरली डीप वॉयस आसा. चांग क्वालिटी वॉयस आसा. ते वॉयस चंद कोन मेंटेन करायची कित्याक म्हळ्यार एस्पेशली सिंगर्सांक तांगेल वॉयस इज देर एसेट. आतां हांव सितारिस्ट म्हाका हांव कसन आयस्क्रीम खावेत थंड पिवेत कसनय जायना म्हाका कित्याक म्हळ्यार मिगेल हात मिगेल एसेट. तशी एक सिंगराक तांगेल वॉयस इज देर एसेट. नॅचरली यू आर ब्लेस्ड विथ एक बदल एक चांग वॉयस. सो डेफिनेटली टेक केअर ऑफ दॅट नर्चर कर त्या वॉयस. यू हॅव अ ब्रायट फ्युचर. म्हणल्यार मस्त चेंज जाला. आय एम व्हेरी हॅप्पी. म्हाका कसनय सांगू इश्ट पावना. हायर नोट्सारी थोडेची इम्प्रूवमेंट जावेत आशिल्ले. एस्पेशली हायर रेंजा वतना थोडे आय थिंक कॉन्फिडन्स उणे आशिल्ले तितलेच. कॉन्फिडन्स आशिल्ले जाल्यार आनीक कॉन्फिडेंटली चंद कोन म्हणत आशिल्ले. विथ प्रॅक्टीस डेफिनेटली ते इम्प्रूव जाता. ते म्हळ्यार आर्टिस्ट आतां केन्ना प्रॅक्टीस करता आसो का डेली प्रॅक्टीस करता. कसनय रिजना खातीर आमगेले प्रॅक्टीस चुकल्यार डेफिनेटली ते आमगेले परफॉर्मन्सावेर एफेक्ट जाता. बट तुमगेले पुरे नॅचरली चांग आसा. ते हायर नोट्सावेर थोडे आनीक चड कॉन्सन्ट्रेट केल्यार आनीक चांग जाता. सो अदरवायज सिंगींग वॉज व्हेरी गुड. ऑल द बेस्ट. थँक्यू. धन्यवाद अंकुश अण्णा. नायक माम. राजेश नमस्ते. व्हेरी नाईस. चेंद जाला. थँक्यू. नॉर्मली तुगेले पुरा राउंड्सातूय तूं येदोळच्या पुरा राउंड्सातूय लायक परफॉर्मा केला. आज ताय पाहिजे गोत ना म्हाका. आज ताय लायक केला परफॉर्मन्स. भारी लायक जाला. एक कसं म्हळ्यार हांव तूं दोन्ही कडेन साहित्य हरी मुखे म्हणा. हरी मुखे न्हय मुख्ये न्हय हरी मुखे म्हणा. म्हळ्यार तोंडान परमात्मा नामस्मरण करा. हरी मुखे म्हणा नॉट मुखे म्हणा. एक आनी देवा या लास्ट चरण ज्ञानदेव म्हणे व्यासाचीये नॉट व्यासचीये न्हय व्यासाचीये. त्या एक त्या दोन कडेन मात्र हॉड मिस्टेक म्हण न्हय जाल्यार तसले जावची नाका म्हण तितलेची. मागीर अंकुशान सांगलें म्हणके वॉयस तुगेले इट्स वंडरफूल वॉयस. अंकुशान सांगतना म्हाका एक उडगास आयलें. कसं म्हळ्यार झाकीर हुसेन पंडीत झाकीर हुसेन उस्ताद झाकीर हुसेन ताणें सान चल्ला आसतना क्रिकेट खेळूंक गेलो काय. घरल्या तबलो प्रॅक्टीस करून क्रिकेट खेळूंक गेलो. क्रिकेट खेळून आयलो. आयले कडले बापसून कसलेय जोर कर न्ही ताका बसयले काय आनी निमगेले.
एक क्रिकेट बॅट दवरलाय एक सायडा तबलो दवरलाय हांव तूं दोन्ही तूं एक सिलेक्ट करी म्हणाल हांव तूं दोन्ही तूं एक सिलेक्ट करी कसं जाल्यार सिलेक्ट करी ताणें तबलो सिलेक्ट केलें तशें जाल्यार बॅट काडून भायर उडय कसं जाल्यार बॅट तूं धर न्हू तूं खेळतना तुगेल्या बोट्टा जावं कसलेय डॅमेज जाली म्हण जाल्यार तुका लायफ ना तूं तबल्यान तूं लायफ जागृत करता म्हण जाल्यार खेळ तबलो लायफ वाजोवका म्हण जाल्यार तूं तुगेल्या बोट्टाचे संपूर्ण जबाबदारी घेवपा जाता कशी सिंगर्सांक वॉयस की तशीच इन्स्ट्रुमेंट्सांच्याक हाता बोट हात प्रती एकय जागृत जावका म्हळ्यार हाजेर तूं इतलेच की कलाविद कोण जाता पळय ताका सगळे तागेले देहा वयरी ताणें जागृत घेवका एक एक्टराकय तशीच कोण कलाविद जावच्याक तयार जाता ताणें तागेले लायफान तुले केलो विशय ताणें त्याग करूं सिद्ध जावका म्हणून एक सिद्धांत ते तितलेच तूं आतां कसलेय त्याग करची नाका तुगेलो वॉयस अशी मेंटेन करी तुगेल्यान तूं एक बेस्ट प्लस हांव पळयला आसा तें तूं म्हाका हांव कसो पळोवन आसतलो म्हणून तुका दिसता सांग पळोवया तुगेले एक बेस्ट प्लस हांव पळयला वॉइस वॉइस वॉयस बाय करेक्ट तुगेले सिंगिंगांत तूं आतां 5 रावंड म्हणलेल्यान तूं म्हाका एक बेस्ट प्लस तुगेल्यान तूं दिशिला कसं आसतलें म्हणून तुका दिसता गोत ना हांवें तुगेले एक बेस्ट प्लस कसं म्हण म्हणारी तूं तुका कसं पुरा म्हणू जाता म्हणून करेक्ट पळोवन घेवन तें मात्र प्रेजेंट करता कसं पुरा तुका म्हणू जायना म्हणलें आसा तें तूं एवॉयड करता वीच इज द बेस्ट क्वॉलिटी ऑफ ए सिंगर मस्त जाणां गोत ना तें हांव तें म्हणटा म्हणून कडेक निसोन पळयला म्हण काय जाता तें जेवचें जें वॉट यू आर डुईंग इज वंडरफुली वेल तुका कसं म्हणू जाता तें करेक्ट प्रेजेंट करचेंच पळय पद म्हणचे उद्देश कसो जाल्यार जेन्ना आनंद जावका म्हणून न्हय वय तूं आतां म्हणटना आनंद मेळ्ळी म्हण जाल्यार दॅट्स इट न्हय वय तें तुगेलें प्लस वय वय करेक्ट वय हांव सांगेल करेक्ट वय वय हां तशीच अशी मुखारशी वॉयसान तूं सुपर्ब आसा इवन तुका म्हाका दिसता तुगेलो वॉयस स्ट्रक्चराक तूं प्लेबॅक सिंगरूय जाव येत थँक्यू ट्राय करी पळय कशें म्हणून कितें देव बरें कर थँक्यू धन्यवाद नायक मॉम थँक्यू राजेश ऑल द बेस्ट सेंचुरी वॉइस ऑफ GSB सीझन 4 पावर्ड बाय लेस्मॉट एजन्स इंडिया तो नेक्स्ट कंटेस्टंट आमगेल मुखार येता संची चैत्रा भट चैत्रा वेलकम बॅक थँक्यू आज खंयची पद प्रेझेंट करता संच तुमी एक भावगीत म्हणटा असं वाटेवरी फुलांच्या म्हणून लायक करून प्रेझेंट करते ऑल द बेस्ट थँक्यू वाटेवरी फुलांच्या वाटेवरी फुलांचा सरते उरात काही वाट
दिसते वरात काही वाटेवरी फुलांच्या सलते वरात काही तो दोर कापलेला जो कादिला सचिवा तो दोर कापलेला जो कादिला सचिवा जो कादिला सचिवा अगतिक आसवांच्या अगतिक आसवांच्या फुलते वरात काही वाटेवरी फुलांच्या सलते वरात काही विसरून जाऊया जे घडले नको नको ते विसरून जाऊया जे घडले नको नको ते घडले नको नको ते झुलवू फिरून गाणी झुलवू फिरून गाणी सुचते वरात काही वाटेवरी फुलांच्या सरते वरात काही वाटेवरी फुलांच्या सरते वरात काही नादान पत्थरांचा नादान पत्थरांचा फुलते वरात काही वाटेवरी फुलांच्या सलते वरात काही वाटेवरी फुलांच्या सलते वरात काही चैत्रा मस्त चंदगोन प्रेझेंट केला तुम्ही कंच्या खातीर या सॉंग सिलेक्ट केलं म्हणून सांगेत की अशी एक भावगीत आहे तांगेले सर्च करतना मेळ्ळें तें आयकतना म्हाका खुशी जाल्लें सो फस्ट हांवें तें कोरया म्हूण एक ट्राय केलें कसलं निमगेल म्हणा इतली तनक आमगेले कंटेस्टंट्सान पुरा सांगिल तसले भक्ती संगीत आम्ही ऐकल्लें सांचे तुम्ही भावगीत प्रेझेंट केल्लें आयकून खुशी जाल्लें राघवेंद्र मलिमाम तुम्ही कसं कमेंट्स देतांचे कमेंट तेंचे तुगेलो क्वेश्चन हांव निमगोच आशिल्लें सर्वेसाधारण खंयचे सिंगर इतली डेरिंग आसना हें सोदून काडचें तूं केन्ना आयकलेली हें म्हळ्यार हें रावंड सिलेक्ट जाली मागीर आयकलेलो हे वय भयंकर तुगेलें धैर्य मेचुका इता म्हळ्यार हांव बदल सांगता हें आमी कितले के वर्स ताकून आयकतात जाल्यारी इतली इजी ना हें आनी तूं म्हळ्यार केलो पटी म्हणटा पळय खंयच्या विशयाक हात घालनाका जागृती म्हणटा ती वय वय ह्या भारी लायक मरे तूं सांगतर वस म्हणटा ती त्या वय आस बट डेरिंग मान कही गेले इता म्हळ्यार हांव तेची नायक मामा केलो पटी म्हणचे आस कोणाल कशी नशीब पळया लिरिसिस्ट असो कंपोजर असो एका सिंगर असो तांणी मेळून घेवचें आसा पळय इता म्हळ्यार हें एक ट्रायो मस्त वर्स चल्लें प्रवीण दवणेन बरोवचें नंदू होनपान चाल लावची आनी भाईन अजीत कडकडेन सांगचें आनी विनस कॅसेटान तूं छापचें हें हांगेलें कितली वर्स कटल्यान आनी हांव अक्षरशः महाराष्ट्रांत पळयलां प्रति वार कॅसेट तेन्ना कॅसेट आशिल्ले 30 रुपयाचे हां
प्रति एक अंगडी वचून नवीन काहीतरी आहे का बाईंचं म्हणून निमगी तशिली ती अजित कडकडे नवेचे कंचे रिलीज झाला म्हणून त्या नमुने क्रेज आशिल ते अजित कडकडे मला भयंकर म्हळ्यार केलो पटी गुरुगे मीरिದ ಶಿಷ್ಯ ಸಾರಿ ಯಾವತ್ತ ಸಂಗುನಜ್ಜ ಬಟ್ ಹೋ ಕೊಣಲ್ ಶಿಷ್ಯ म्हणून मस्त ಜನಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತಾ पण त्या नमुने हाणी इंडिव्हिज्युअलिटी हाणी दाखयला अजित कडकडेजीना भारी लायक तू पद त्याला एक कसल म्हणारी तू मस्त 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 तुगेला आशील पुरा प्रयत्न घाला त्याला री ह्या पदा उणी पडता बेजार कोर नाक सांगली म्हणून भारी लायक सांगला तुवें ज्याला री उणी पडता कसल्या उणी पडता म्हणल्यार ह्या आनीकय तू एक महिन्याक एक 10 पटी सांगून नेक्स्ट इयर ह्या तो आईचे रेकॉर्डिंग जाल्लेले आयक त्यात तुका कळता इथं मला तितले पटी हांव आयकला ऑलरेडी ऑल द बेस्ट थँक्यू. धन्यवाद मली मॅम. नायक मॅम. चैत्रा हां सर. हें पद सिलेक्ट केलेल्याक तुका फस्ट अभिनंदन आमी गेले. थँक्यू सर. हें राऊंड आमी करूंक कारण तेच कसलें म्हळ्यार असं लेजंड्सान म्हणलेले भावगितां नाट्यसंगीत भक्ती संगीत अभंग पुरा कितली चेडूं ऑब्जर्व करून म्हणटा पळोवया म्हणून तूं हें सिलेक्ट केलें पळय भावगितां आमगेलो उद्देश एकलेन सार्थक केले तूं आनी गोतना म्हाका आनी येतल्यान कसं म्हणटा म्हणून गोतना तूं सार्थक केलें उद्देश हेंच आशिल्लें असल कंपोजींग कश्ट आशिल्लें सिलेक्ट करून म्हणला म्हळ्यार तुगेले टेस्ट लायक आसा म्हण जालें एक कसं म्हळ्यार हातूं तूं म्हणलें तूं लायक म्हणलां मा तूं कसलेय तोंदर ना भाव की ताळ की पुरा करेक्ट आसा हें ಸ್ವಲ್ಪ वक्र रागार आसा वक्र रागू सिलेक्शन श्यामकल्याण राग बेज जारस हें श्यामकल्याण तूं म्हणतना प ग म रे अशी पुरा येता निजा रे प म प ग म अशी वता स्वरू ते येतना ते स्वरू करेक्ट गेल्ल्यार आस पळय केलो कडेन थंय हरकत केलेलो आस पळय अजित कडकडेजीन ते करेक्ट येवका म्हण जाल्यार ते रागा संचार कोण म्हणल्यार आनी काही लायक म्हणूं जाता रागा संचार कसो आसा ना म्हण जाल्यार ते म की ग की एकय हें शुद्ध मध्यम की तीव्र मध्यम की म्हळ्यार डावट येता ते येवचे नजे ते केलो कडेन ಸ್ವಲ್ಪ वैकी नाही की म्हळ्यार डावट्स त्या संगती केलो कडेन येतना हरकत येतना ते ಸ್ವಲ್ಪ दिसता आशिल्ले ते सोडल्यार कसलेही तोंदर ना म्हणलें तूं भारी लायक जाला हें पद सिलेक्ट केलेल्याक मस्त तुका ಅಭಿನಂದನ ದೀಪು ಆ್ಯಸ್ ಯೂಶ್ವಲ್ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತಿದ್ದು ನುಡಿಸಿದ್ದು ಇದು ಒರಿಜಿನಲ್ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಅಲ್ವಾ ನೀವು ನುಡಿಸಿದ್ದು ಅದ್ಭುತವಾಗಿತ್ತು मस्त चंद्रजला बी तशीच तबलाय आणि मराठी भावगीतेचे एक सौंदर्य ते तांणी वक्र राग घेता ती वक्र राग घेवन त्या रागारनातिले आनी एक वक्र रागाचे स्वरू खंयकी गांतून व्हरता पळय त्या चंदाय ओनली यू कॅन गेट इट इन ओनली इन मराठी कंपोजर्स ताजे खातीर वी ऑलवेज ट्राय टू रिकलेक्ट दी कंपोजिशन्स ऑफ म्युजीक कंपोजिशन्स ऑफ श्रीनिवास कळेजी की और हृदयनाथ मंगेशकर कसले आमी म्हणटात तांकां तांगेल पुरा एक कंपोजिशन वन ईच कंपोजिशन आसा पळय एक कंपोजिशन एक रत्न तसले मराठी कंपोजर्सांक आमी हॅट्स ऑफ तांगेले तांणी दिलेले भावगीतेची अभंगाची कंपोजिंग तूं लायक सिलेक्ट केला म्हाका त्या तेची म्हाका फस्ट खोशी जाले सिंगींग लायक खंयची कीन तूं म्हणलें ती ಯಾವ ಕೀ ಇದು ದೀಪು ಕೀ ಯಾವುದಿದು ಡಿನಾ ಅದ್ಭುತವಾಗಿತ್ತು ಯಾಕಂದರೆ ರೇಂಜ್ ಇದೆ ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ಒಳ್ಳೆ ರೇಂಜ್ ಇದು ಡೀನ್ ತು म्हणलेले ವೆರಿ ಗುಡ್ देव बरें करो ಕೆಲವು हांव सांगिल्ले फ्रेसस ಸ್ವಲ್ಪ असल पद म्हणटना ಸ್ವಲ್ಪ राग संचारू ना म्हणजे वपास वपास एक 7-8-10 वेळा आयकला री करेक्ट करून घेवेत देव बरें करो मा थँक्यू. धन्यवाद नायक मॅम. थँक्यू चैत्रा. ऑल द बेस्ट. थँक्यू. आत्ता आमगेल कार्यक्रमांत स्वागत करूया नेक्स्ट कंटेस्टंट कौशिक रमेश प्रभू. कौशिक तुम्ही आज खंयची गीत प्रस्तुत करचार आसा ती हांव अजित कडकडे यांची सांगितलं जाल्यार खाये बासा करलोणी म्हणून एक भजन सांगता लायक कोन प्रेजेंट करती. ऑल द बेस्ट. खाये बासा करलोणी माझ्या बाळा खाये बासा करलोणी माझ्या बाळा खाये बासा करलोणी माझ्या बाळा खाये बासा करलोणी माझ्या बाळा
चक्री भोरावीची दांडू रंगीत गोट्या देते चेंडू चक्री भोरावीची दांडू रंगीत गोट्या देते चेंडू खेळा 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 खाय बा साखर लोणी माझ्या बाळा खाय बा साखर लोणी माझ्या बाळा चक्री भुवर विची दांडू रंगीत गोट्या देते चेंडू चक्री भुवर विची दांडू रंगीत गोट्या देते चेंडू खेळा 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 खाय बा तू खाय बा तू खाय बा साखर लोणी माझ्या बाळा खाय बा साखर लोणी माझ्या बाळा बालमुकुंद खातो लोणी खातो लोणी खातो लोणी बालमुकुंद खातो लोणी खातो लोणी खातो लोणी कौतुक पाहे नंदराणी 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 कौतुक पाहे हो कौतुक पाहे नंदराणी 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 बालमुकुंद खातो लोणी खातो लोणी खातो लोणी कौतुक पाहे नंदराणी 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 भरुणी डोला भरुणी डोला भरुणी डोला भरुणी डोला खाय बा तू खाय बा तू खाय बा साखर लोणी माझ्या बाळा खाय बा साखर लोणी माझ्या बाळा लक्ष गाई घडी वाट पाहती यमुने तडी 9 लक्ष गाई घडी वाट पाहती यमुने तडी 9 लक्ष गाई घडी वाट पाहती यमुने तडी वेळो वेळा वेळो वेळा वेळो वेळा वेळो वेळा खाय बा तू खाय बा तू खाय बा साखर लोणी माझ्या बाळा खाय बा साखर लोणी माझ्या बाळा भानुदास विनंती करी भानुदास विनंती करी भानुदास हो भानुदास हो भानुदास विनंती करी प्रसाद घेतो हा श्रीहरी प्रसाद घेतो हा श्रीहरी प्रसाद घेतो हा श्रीहरी प्रसाद घेतो हा श्रीहरी त्रिभुवनपाला 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 खाय बा साखर लोणी माझ्या बाळा 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 चक्री बोरावीची तांडू रंगीत गोट्या देते चेंडू चक्री बोरावीची तांडू रंगीत गोट्या देते चेंडू खेळा 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 खाय बा साखर लोणी माझ्या बाळा खाय बा साखर लोणी माझ्या बाळा खाय बा साखर लोणी माय बा साखर लोणी खाय बा साखर लोणी माझ्या बाळा कौशिक आमकां बैसील कडेनून आमचे येयलो न्हू तुमी मस्त आयकून प्रेजेंट केला तुम्ही अंकुश अण्णा तुम्ही कसं सांगता तांची हाय कौशिक हां तुका वॉयस एक्चुली चांग ओपन आसा वॉयसा क्वालिटी चांग आसा जाल्यार म्हाका खंय की आनी तूं फील उणें जालेशें दिसलें म्हणटाना व्हेरी मॅकॅनिकल सिंगींगशें फील जालें मस्त एक नमने लिरिक्स आसा ते लिरिक्स वाजिल्यार कशें पळय तशी
हें जालां आय फील तुमी प्रॅक्टीस केल्ला री एक चांग गुरुला वचून इनफॅक्ट थोडेची तालीम घेतला री डेफिनेटली मस्त स्कोप आसा तुमकां तुमगेले एक वॉयसाचे कसो ओपननेस आसता एक्चुली चांग कॅरेक्टर एक्चुली बट हें म्हणटा आसतना ताजे कसो एक भावन येवका तें येता नाशिल्लें हांगा तें थोडेची इवन केलो कडेन काही हरकत येवका आशिल्ले ते थोडेचे एकदम मस्त फ्लॅट येता आशिल्ले सो डेफिनेटली आय फील दॅट हाजेर आनी थोडे प्रॅक्टीस करका वर्क करका हें पद म्हणणे तुमगेले ओवरऑल सिंगिंगा वयरी प्रॅक्टीस केल्यार डेफिनेटली तुमकां मस्त पोटेन्शियल आसा ऑल द बेस्ट थँक्यू धन्यवाद अंकुश अण्णा. नायक मॉम तुमगेले कमेंट्स. कौशिक हां हें पद कोण बरयलें गो तस कितें वा तुका आशिश चंद्रा बरयलें कोणें बरें बरयलें वतना भानुदास पळय लास्ट सांगता न्हय पळय भानुदासान बरयलें भानुदास म्हणून सांगलं न्हय भानुदासान बरयलें तसलें भानुदास तो एक नेकार तो नेकार म्हळ्यार विवर्स म्हणटा पळय विवर्स म्हळ्यार गोतच न्हू तुका नेकार पुरा अवंगल करचें तसलें पुरा सूत काणू अवंगल कोरून ते अवंगल पुरा चंद कोरून पॅक कोरून गाडयेरी हळ्ळी हळ्ळी वचून विच्ची तसलें तांगेले ते नेकार आले संपूर्ण एक ग्रूप आसता त्या ग्रूप ओटू वच्चे हो कसलो एक हागेलें मन कसं म्हूण म्हळ्यार भजन आयकलें म्हूण जाल्यार हो गाडी सोडटा आनी तें भजन खंय आशिल्लें थंय वता म्हळ्यार जन्म आयलो ताजे खातीर म्हणटना आध्यात्माचे जीवन तशी संत म्हणचे ताजे खातीर आमी पुरा भजन म्हणटा ती आमकां संगीता वयर मोग देवायल वयर मोगान न्हय आमी संगीत आमी अशी म्हळ्यार तशी म्हळ्यार म्हणचे खातीर आमी भजन म्हणटात जाल्यार ही संतान भजन म्हणचें कशें म्हळ्यार देवाल प्रिती खातीर खंय भजन आयकता थंय वतात हान्नी पुरा कसं करता म्हळ्यार ही एक वेळा तागेले ओट्ट वतले आनी हागेली एक अभ्यास कसो म्हळ्यार कोणेय निमगेलो म्हणून जाल्यार तो काण दीत आशिल्लो हांवगेले ताका स्किना की घरल्या जेवच्या स्किना म्हूण ताय पळयना आशिल्लो हान्नी हांकां पुरा बाकीच्यांक पुरा एका मने खोप येता हो अशी पुरा करता असो आमगेले व्यारूय वायट करता आनी एक दीस कसं करता म्हळ्यार तागेले पुरा अवंगले व्हरून पोंद व्हरतात आनी कोणके खांपून व्हेल्ले म्हूण म्हणटात ते खांपून व्हेल्ले म्हणाले मागीर सकाळ पळयतना हांगेल कोणालेय अवंगल ना थंय तागेले करेक्ट तागेले आस्का जाल्यार जागेरी आसा म्हळ्यार परमात्मा कशी खेळटा आपण्याले भक्तांक रक्षण करचे खातीर परमात्मा कशी खेळटा तसल भानुदासान बरयलें पद हें तेवय कसल बरयला कसाले खाये बा साकर लोणी वय वय साकर आनी लोणी खा म्हूण कोणाक चेरडा सांगता आसा आवसू ते सांगतना आवसून चेरडा सांगचे मोग आसका न्हू चेरडा त्या सिंगिंगातू न्हय वे कौशिक वरल स्वर पुरा करेक्ट तुगेलो वॉयस लायक आसा पुरा लायक आसा आवसून ते चेरडाक लोणी खा तुका कसं पुरा जावका तें पुरा आपण दिता म्हणून सांगचे वेळार ते एक मोग आसल्यार आनीकय चंद दिसता आशिल्लें तें तूं स्वल्प अजीत कडकडे जीन म्हणलेल्यान तूं तें खंय मेळटा म्हणून तें सोदून म्हळ्यार आनीकय चांग जाता आशिल्लें बट आतां म्हणलेल्यान तूं कसलेय तोंदर ना जाल्यार इम्प्रूव करूंक मस्त स्पेस आसा देव बरें करो धन्यवाद धन्यवाद नायक मॉम. थँक्यू कौशिक. ऑल द Thank you. बेस्ट. सेंचुरी वॉइस ऑफ GSP सीझन 4 पावर्ड बाय लेस मॉटेजेंस इंडियान तो नेक्स्ट कंटेस्टंट आमगेल मुखार येता संची उल्लाल विजितात्मा मल्ल्या मल्ली मॅम हाजी टिपटॉप रेडी जावन आयलींची खंयची पद प्रेजेंट करता संची आज पंडित अजित कडकडे मामाले संत कैकाडी महाराजानं रचन केलेलं आहे सांगता सर तुम्ही पांडुरंगा कृपा मजा करा भारी अद्भुत गीत. ऑल द बेस्ट लायकून प्रेजेंट Thank you. करा. तुम्ही पांडुरंगा कृपा मजा करा तुम्ही पांडुरंगा कृपा मजा करा तुम्ही पांडुरंगा कृपा मजा करा रुक्मिणीचा वरा अवलाही रुक्मिणीचा वरा अवलाही तुम्ही पांडुरंगा
पांडुरंगा कृपा मजा करा तुम्ही पांडुरंगा कृपा मजा करा रुक्मिणीच्या वरा लवलाही रुक्मिणीच्या वरा लवलाही तुम्ही पांडुरंगा कृपा मजा करा भक्तिभाव अवघे तुम्हाशी वाहिले भक्तिभाव अवघे तुम्हाशी वाहिले भक्तिभाव अवघे तुम्हाशी वाहिले भक्तिभाव अवघे भक्तिभाव अवघे भक्तिभाव अवघे तुम्हाशी वाहिले भक्तिभाव अवघे तुम्हाशी वाहिले जनिमनी पाहिले तुम्हा एक जनिमनी पाहिले तुम्हा एक तुम्ही पांडुरंगा कृपा मज करा तुम्ही पांडुरंगा कृपा मज करा रुक्मिणीच्या वरा लवलाही तुम्ही पांडुरंगा कृपा मज करा आपण हो देवा सर्व ही जनता आपण हो देवा सर्व ही जनता आपण हो देवा सर्व ही जनता आपण हो देव देवा आपणा हो देवा सर्व ही जनता आपणा हो देवा सर्व ही जनता आपणा हो देवा आपणा हो देव सर्व ही जनता आपणा हो देव सर्व ही जनता कृपा मज आता असो ध्यावी कृपा मज आता असो ध्यावी तुम्ही पांडुरंगा कृपा मजा करा तुम्ही पांडुरंगा कृपा मज करा रुक्मिणीच्या वरा लवलाही तुम्ही पांडुरंगा कृपा मजा करा म्हणे कै काडी बुवा ऐकावी नवाणी म्हणे कै काडी बुवा ऐकावी नवाणी म्हणे कै काडी बुवा ऐकावी नवाणी म्हणे कै काडी बुवा म्हणे कै काडी बुवा म्हणे कै काडी बुवा म्हणे
कावे मला कोटी चक्रपाणी घ्यावे मला तुम्ही पांडुरंगा कृपा मजा करा तुम्ही पांडुरंगा कृपा मजा करा रुक्मिणीचा बरा लवलाही रुक्मिणीचा बरा लवलाही तुम्ही पांडुरंगा कृपा मजा करा तुम्ही पांडुरंगा कृपा मजा करा तुम्ही पांडुरंगा तुम्ही पांडुरंगा तुम्ही पांडुरंगा कृपा मजा करा. थँक्यू. मल्लीमम तुम्ही मस्त आनंद घेऊन घेऊन सांगिल्लेंचे आमकांय मस्त आनंद जाला. मल्ली मम्माला गायन मल्ली मम्माला निमगो येता. मल्लीमम तुमगेल कमेंट्स जाल्ले दोग जाणां काय आता लागून घाल तूं. हां विजितात्मा चिगेच्या आत्म घडघडला म्हणके जाल्ले. पळय एक कसर म्हळ्यार अजित कडकडे असो भीमसेनजी असो आनी आमगेले कामत बुवा कामत माम त्यांनी पुरा प्रति एकांत परिणत आशिल्ली ती. क्लासिकल नाट्यसंगीत अभंग भावगीत प्रत्येकांत आशिल्ली ती. तांतूय अजित कडकडेल कशी म्हळ्यार तागेले प्रत्येक पदांतू आलाप तान्स आनी पुरा ताणें प्रॉमिनंटली दवरला प्रत्येक पदांतू. आम्ही कसो करता म्हळ्यार आम्ही सांगताना तावळी महानिर्णायकान सांगला म्हणके करेक्ट जावन आयकून त्या साध्य तांतू हात घालका. एक नंबर 2 विजित आत्मान सांगताना विजित आत्मालेची वॉयस आसका कळ्ळें वे. ते इता म्हळ्यार ते कंपोजिशन इतली लायक आसा आनी ताज्यो तो म्युजीक मागीर ते तबला पखावज आनी भोर नेतानच पळय ताजे एक आनंद मेळची तितली मेळणी की म्हूण म्हाका दिसता. इता म्हळ्यार हें किलगी वर्स करून हांव आयकत येता आसा ह्या एक भजन अभंग. एक कसन म्हळ्यार ते दत्त कसले तुमी मस्त प्रयत्न केला तांतू डवटना सुमार सकड इनपूट घालूं पळयल्यार कसन जाल्लें मिस मॅच दत्ता गेल्ले थंय म्हळ्यार थोडेची आलाप दत्तान आसा पळय ते समर हें जावका तावळीन बानण्याकान एकलें सांगला परफेक्ट ते कितले बार्स येतात ती एका कितले आवर्तन आसा कितले आसा ते करेक्ट जावन प्रॅक्टीस करता रावली म्हणून जाल्यार थंय येता म्हणून ते चिकेची जाल्यार कळणी त्या विशय विंगड ते कोणची जेन्ना कळत वयना माय म्हणून ह्या हंतार आयली मागीर आमी चिक्के केअरफूल आसका की म्हणून दिसता म्हाका. आनी ते भक्ती भाव जाले मागीर आलाप प्रत्येकांतूय मात्र तुमगेले एक डेरिंग एज युजल भारी लायक ते सांगची स्टाईल हें पुरा खुशी जाता. इता म्हळ्यार तागेले एक स्पिरिटाकच एक थोडे मार्ग तांतू वता मेजर तांगेले एक स्पिरीट व्हेरी नायस भारी खुशी जाले. थँक्यू. धन्यवाद मल्लीमम. नायक माम उल्लाल विजितात्म मल्ल्या. हे मल्ल्या म्हणटना म्हाका भय कसल्या म्हणून रागण आगोतस. तुम्ही दोग ಒಟ್ಟು मेळ्ळी आतां असो कैकाडी बोवालें साहित्य छंद कंपोजिंग हें 50 सुतू न्हय वे 4 सुतवान तूं खंयचे एक विजितात्म मल्ल्या हांव पळयला. आज म्हाका ते विजितात्म मल्ल्या दिसनी. कित्याक म्हण मारी 4 सुतवान तूं विजितात्म मल्ल्यान म्हणलेलें पुरा तागेले वॉयसाचे तागेले स्टाईल पद कोणालेय आसो तुगेले स्टायलार म्हणला पुरा आजी एक विंगड प्रयत्न केल्लेशें दिसली म्हाका. आं ना तशी तेचे म्हणचे अभंगांनी फालण हां अभंगांनी म्हणटाना ते ऐकून कलापट्टी कशी आहेत म्हणून आमकां कळना नायक माप म्हणला तुम्ही म्हणलें सत्य आसा बरो. हांव उलोवं की तूं उलयता तुम्ही उलया नायक हांव मेगेल पदाच तूं म्हणलेलें पद आतां म्हाका कसं दिसता आसा तें सांगता आसा. रायट नायक. तुम्ही कसं करतात घरल्या गे हांव पळयला हांवें ना न्हय पळयला हांवें ना हांव कसं हांग आयकलेलो आस पळय मग तशें जाल्यार चार सुतवान तुमी कसं म्हणलेलो आस पळय तशें जाल्यार तें कसं जाल्यार तशें आयकयलें म्हाका.
त्या तुमगेले वॉयस विंगड कसं आयकले आज कसं विंगड आयले दोन्ही चान्स आज तुम्ही चेंज जाल्या ती ना म्हणून जाल्यार आज मुगेले कान्ना प्रॉब्लेम आसा दोन्ही चान्स न्हय माय वय की नाही तशें म्हणटना आज एक नंबर आनी प्रोनावन्सींग पुरा तूं तुगेले वॉयसार म्हणटा आशिल्लो लिटल बीट आर्टिफिशियल शे त्या स्टायलाक अजीत कडकडेल जिले एक सिंगिंगाक तूं मॅच करूं वता अशें दिसता आशिल्लें आनी वयली रिशब लागतना स्वर ಸ್ವಲ್ಪ शार्प वता आशिल्लें त्या जेवच्यान जे स्वर ताजे खातीर हांव तंबूरताय चड आयकुचे खातीर केलें कसं जालें म्हळ्यार खंय कोणाकय स्वर आयकुच्याक उण जेवच्यानच जे म्हळ्यार उद्देशारी तंबूर क्लियर आयकेवो म्हळ्यार विशयात तंबूर वॉल्यूम चड दिवयले हांवें कित्याक म्हळ्यार सम आयकेवका तेन्ना स्वर सम लागता मग आतां फस्ट आमगेले एपिसोड्स येतना वेरी फस्ट म्हळ्यार पळयला रे मागीर वयले पुरा सिंगर्सांक तांगेले सिंगिंगाक स्वर लागचे पळयतना आमकां दिसलें हो आमी छान काम केल्लें हें म्हणून कित्याक म्हणून तुमकां सहाय करचे खातीर त्या दृश्टीर पळयतना स्वल्प म्हाका दिसलें स्वर स्वल्प रिशब लागतना स्वल्प शार्प वता आशिल्लें म्हणून अदरवायज एज इट इज वॉयस आनी पुरा तुगेलो मस्त वॉयस चांग वॉयस तांतू कसलेय प्रॉब्लेम ना म्हणलें चंद जाला बट म्हाका हांव लेखील विजीत आत्मा हाजे 4 फुडले 4 एपिसोड हांव कसल पळयला आसता तुमगेले 4 सुतवातू त्या विजीत आत्मा म्हाका आज दिसांनी म्हळ्यार मेगेल नॉलेजाक हांव सांगिल्लें तुका तशी दिसका म्हणून कांय ना देव बरें करो थँक्यू नायक मॅम ಧನ್ಯವಾದ ನಾಯಕ್ ಮ್ಯಾಮ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಮಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಮ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು हांगाक आमी आयचे एपिसोड मुक्ताय करता आसतनची आयचे एपिसोड ಅಂತೂ आमगेलो निर्णायक जावन आशिल्ले तसले अंकुश नायक हांकां हांव मस्त धन्यवाद सांगता आसा राघवेंद्र मल्ली मॅम तुमकांय हांव मस्त धन्यवाद सांगता आसा महानिर्णायक पुत्तूर नरसिंह नायक मॅम तुमकांय मस्त धन्यवाद अद्भुत ऑर्केस्ट्रा टिमा आमकां मस्त लायक कोन सपोर्ट केलेले तसले कीबोर्डान तो साथ दिलेले तसले दीपक बेंगळुरू तुमकां मस्त धन्यवाद तशीची ताळ वाजयले तसले रामनाथ किणी तुमकां मस्त धन्यवाद पखावाज वाजयले तसले ऋषिकेश शिंदे तुमकांय मस्त धन्यवाद तशीची तबल वाजयले तसले अभिजीत शेणे तुमकां मस्त धन्यवाद अनेक एक लायक एपिसोडा ओटो तुमगेले मुखार येतांची नमस्कार